नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडत आणि हांव दिप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. लोटले विजय मरीन शिपयार्डात जाल्ल्या स्फोटात जखमी जाल्ल्या कामगाराक आयले मरण. मरप्यांचो आंकडो पावलो 3. मरण पाविल्ल्या कामगारांचेर जीएमसीत सुरू आशिल्ले उपचार. फोंड्या पोटवेंचणूक जाली जाल्यार काँग्रेसी वतीन राजेश वेरेकाराक काडटले फुडें, सांगता दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडीस. राज्यात दिवाळीची तयारी चल्ल्या नेटान. लोकांच्या उमेदीक आयला वतो. दिवाळे निमतान गोंयचो बाजार भरल्यात सामानांनी. मात अपेक्षे प्रमाण बाजारात गिरायक नाशिल्ल्यान बाजारकारांनी उक्तायली खंत. मारदोळा रस्ते कुशीक पार्क करून दवरिल्ल्या गाडयेंतले सुमार 1.6 लाखाचो फारायलो म्हाल. अनवळख्या मनशान मारदोळ पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्या नोंद. निवृत्त अधिकाऱ्यांक सेवा मुजत वाड दिवपाच्या सरकारी निर्णयाचेर उच्च न्यायालयान उक्तायली नाराजी. नवीन विचारांच्या अधिकाऱ्यांची भरती जावप गरजेचे, न्यायालयान उक्तायले मत. आणि असो पेपर आसतलो म्हणून विद्यार्थ्यांक दाखयल्लो एक, पूण प्रत्यक्षात परीक्षे भायर काडलो भलतोच पेपर पळोवन विद्यार्थी जाले आबूज. तिडकल्ल्या काणकोणच्या मुळावे शाळेच्या पालकांनी भाग शिक्षण अधिकाऱ्याची घेतली भेट. आता खबरो विस्तारान. शेतकी मंत्री रवी नायकाक मरण आयल्या उपरांत फोंडे म्हालात फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर पोटवेंचणूक घडोवन हाडपाची आसा. ह्या खातीर फोंडेच्यान उमेदवारी मेळोवपाच्या बाबतीत काँग्रेस पक्षाचो आदलो आमदार राजेश वेरेकारूच आघाडीर आसा, अशें स्पश्ट मत दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडीसान उक्तायलें. मजगतीं ह्या विशींचो निमणो निर्णय हो पक्ष श्रेष्ठी घेतले, अशें विर्यातो सांगता. मुरगांवां ताच्या पयल्या कार्यालयाच्या उक्तावणा वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांची जाप दितना तो उलयतालो. हांवें सांगलां कितें लास्ट टायम कॅन्डिडेट ते इज पास्ट. आय सेड आवर फ्युचर MLA म्हणा. दॅट इज द कॉन्फिडन्स वी हॅव इन दीस लिडर. सो इट इज फॉर द पार्टी लिडरशीप टू डिस्कस अँड अकॉर्डिंगली डिसायड. दिली तिकीट जाल्यार राजीनामे दितले. सध्या आमचो फ्रंट लिडर म्हणटा तो कोण आसा फोंड्यान तो काँग्रेसीचो. देर इज नो डावट अबाउट इट. देर इज नो एम्बिग्विटी. हांव अशें म्हणचें ना की तोय आसा ना. आय एम व्हेरी क्लियर. आय ऑलवेज से इफ यू हॅव व्हॅल्यूज डिसिजन मेकिंग इज व्हेरी फास्ट. म्हज्या हातून आमचो लिडर जो लीड करता तो इज मिस्टर राजेश वेरेकर. बट लेट द पार्टी लिडरशीप. आमचो प्रेसिडेंट आसा, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा, PICC इन्चार्ज आसा, आनी अलॉंग वीथ अदर फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आय एम शुअर दे वील टेक अ डिसिजन. कोणे कॅन्डिडेट आसतलो 100%. राज्यात सध्या दिवाळीची तयारी नेटान चल्ल्या. दिवाळेक लागपी सामानांनी पणजी तशेंच दिवचलचो बाजार फुलिल्लो पळोवपाक मेळटा. मात अजून खरेदीक नेट येवंक नाशिल्ल्यान तशेंच ऑनलायन खरेदी आनी विक्रेत्यांच्या वाडपी आंकड्याक लागून वेवसायाचेर बरोच परिणाम जाल्ल्यान पारंपारीक विक्रेत्यांनी खंत उक्तायल्या. पळय. जाणटे नेणटे मेळून सगळ्यांची उमेदीची परब म्हळ्यार दिवाळी तोंडार पाविल्ल्यान सध्या सगळी कडेन उमेदीचे ल्हार फाकला. गांवठी फोव, रंगबिरंगी पणट्यो, आकर्षक रेडीमेड आकाश दिवे, नरकासुराची आगळी वेगळी म्होवाळी, रेडीमेड नरकासूर आनी हेर दिवाळीक लागपी सगळे गोंयचे बाजार भरला. मात अपेक्षे प्रमाण बाजारात अजून गिरायक नाशिल्ल्यान तशेंच लोक फुटपाथेर बसून विक्रो करिल्ल्यान पारंपारीक विक्रेत्यांनी नाराजगी उक्तायल्या. तुम्ही करता आकाश कंदील का विकते घेता? तुम्ही करता. कितली वर्सां जाली आता? 25 वर्सां. ओके. मागीर कसो एक हो आता? गिरायक मेळटा तशें 800 रुपया 700 रुपया गिरायक मेळटा तशें तुमी ह्या फावटी मार्केटान पब्लीक सारकी कमी आसा आनी हर वर्सा कमी कमी जायत केल्या. सगळे कडेन स्टॉलां जाल्या आनी भायले लोक हांगा येवन आपापले धंदे करूंक लागले.
ते आमी गोंयकार आहले ते गोंयकार हांगा थंय उरले. गोंयकार आमची ती आमी जागा घेवन हांगा भाड्याक घेवन आमी स्टॉलां घालता ती थंयच उरले आनी फुटपाथीर वचून बिजनस करून एक आपल्या गांवांत चलोवंक लागले आनी आमच्या गोंयकारांक हांगा खूब फरक पडलो आसा. बरें, पूण तुमकां पयलो प्रिफरन्स मेळना म्हणटा. परत मेळटा पूण तांकां येवन तांकां डायरेक्ट घालूंक मेळटा न्हू. आमकां सगळीं लायसनां बिसनां सगळीं एक्युरेट काडची पडटा, सगळीं स्टॉलां NOC घेवची पडटा ओके. आनी तांकां बेश्टे डायरेक्ट येवन बोसले घेतले केले तशें. हां सर, आतां हे कितें म्हणटा हेका? नरकासुराचें तोंड. हां ओके. मागीर कसो तो एक? ओके. मागीर आतां लोक व्हरता काय कितें बार्गेनींग बी करता? लोक व्हरता मातशी थोडी म्हणटा कमी करा पण ते आमकां कमी जायना न्हू. जायना. ओके. तुमी केला ते? आमी केला. तिचे म्हटल्यार रेट आमचो लास्ट इयरचो रेट आहा. कितले एक कसो कितें? 1,550 आहा. हां स्मॉल सायज, बिग सायज 650. ओके. ओके. तुम्ही दरवर्षी येता का इकडे? किती वर्ष झाली आता तुम्ही ह्या पणट्यांचा? 30 वर्ष. कांयच ना अशें 100ची वस्तू 50 मागता. पण कित्याक लागून हो इफेक्ट सगळो? म्हणजे हे ऑनलायन चॅक करतात लोक. लोक आता जास्त ऑनलाईन ऑनलायन चॅक करतात. चड ते चड म्हणजे ऑनलायन चॅक करतात. पेंटिंग करून म्हणजे ते 150 रुपया डझन दिला पेंटिंग. आणि लोक आता ऑनलाईन खरेदी करतात. कारण आमचे हे म्हाल खपाना म्हणजे ओनू तितले अजून लोक ना बाजारात. अजून काहीच ना आदल्या आता जे भायले लोक घेऊन येतात, चिनी मातयेचे घेऊन येतात, हे आमचे मातयेचे घेऊन येतात. हे मातयेची खरी पणटी. दिवाळीचे दीस म्हणजे उमेदीचे दीस. सगळे जाण आमचे गोंयकार भाव भयणां आमची सगळे समस्त गोंयकार उमेदीन दिवाळीची वाट पळयतात. तो दीस आतां 2 दिसांक पावलो आहा. बाजारकार आमी सगळे उमेदीन आसात. गोंयकार सगळे येतले आनी आमकां गिरायक करतले. सगळे उमेदीच्या दिसांनी बालगोपाळ तर सामके उमेदी आहा. आतां विशय येयलो आमचो बाजाराचो. ऑनलायन म्हण कितें विशय येयला परत आमकां सगळ्या गोंयकारांक सांगचें पडटा वेपारी करते की ऑनलायन ही आमकां सामकी कीड कशी जाल्या. कसली उमेद कोण जाणा गोंयकारांक. बाजारांत येवपाची वेगळीच मजा आसता. लोकांनी अनुभव घेवपाची, आपल्या भुरग्यांकूय दाखोवपाची बाजार म्हणजे कसो आसता तो, भाव कसो आसता तो. आनी बाजारांत जी मजा आसता ती वेगळीच आसता. 2 दीस उरल्यार पळया 2 दिसांनी कितें जातलें तें देवाचेर कृपा. म्हणजे सद्याक असो रिस्पॉन्स आहा. सद्या आत्तां एक मातशी तेजी दिसता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांत दिसान दीस चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. म्हार्दोळ रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरिल्ल्या 3 ट्रकांतले सुमार 1.6 लाखाचो म्हाल फारायलो. उपरांत नवकेआड म्हार्दोळ पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. पुलिसांनी घडणुकदार वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामा केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमी म्हाड्डोळा आसा ज्या जाग्यार काल जी चोरी जाली की जवळ जवळ 4 गाडयांची बॅटरी आनी जग हे तेंची चोरये गेल्ले आसा. आनी अशें मोठ्या प्रमाणात हांगा चोरी जायत आसा. पूण बारीक सारीक ज्यो गाडी पार्क करून दवरिल्ली आसता अवजड वाहनाच्यो, ते अवजड वाहनाची जवळ जवळ 4 गाडयांची बॅटरी चोरी गेल्या आनी तेंची जगांय चोरी गेल्या आनी बाकीची इतर वस्तू चोरी गेल्ली आसा. टोटल जवळ जवळ 1,60,000 हांगा वस्तू चोरी गेल्ली आसा. आनी पोलीस अन्याय विरोधात पोलिसांनी तक्रार दाखल केल्ली आसा, नोंद करून घेतलेली आसा. आनी ह्या संदर्भात आज सध्या म्हाड्डोळ पोलीस तपास करता. जाता तितले बेगीन तांकां ताब्यान घेवपाची आमी जाता तितले बेगीन अशें गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ. निवृत्त जाल्ल्या अधिकाऱ्यांक सेवा मुजत वाड दिवपाच्या गोंय सरकाराच्या निर्णयाचेर उच्च न्यायालयान तिडक उक्तायल्या. ह्या सेवा मुजत वाडीक लागून कनिश्ठ अधिकाऱ्यांक बडटी मेळपाक कठीण जाता. देखून पुराय प्रशासन यंत्रणाक खचून गेल्ल्याची टिका उच्च न्यायालयान केल्या. सेवानिवृत्त जाल्ल्या अधिकाऱ्यांक सरकार दर फावटी सेवेत मुजतवाड दिता. हाका लागून वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांनी आशिल्ल्या कनिश्ठ अधिकाऱ्यांक बडती मेळना. ह्या सगळ्या प्रकाराचेर उच्च न्यायालयान नाराजी उक्तायल्या. ह्या विशयाचेर भौशीक बांदकाम खात्याचे सहाय्यक अभियंतो पंकज नार्वेकार हांणी याचिका दाखल केल्ली.
ह्या याचिकेचेर शुक्रारा उच्च न्यायालयात सुनावणी जाली. न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण आणि भारती डांगरे हांणी पंकज नार्वेकराचे म्हणणे उखलून धरले. सरकारान मुद्दम सेवा वाट दिवन अधिकाऱ्यांची बढती आडोवन दवरल्या जाल्यार प्रशासनाच्या गरजेक लागून कांय अधिकाऱ्यांक सेवा वाट दिल्ल्याचो युक्तिवाद अॅडव्होकेट दीप शिरोडकरान केलो. तशेंच ज्येष्ठ पदां खातीर पात्र उमेदवारांचो उणाव आशिल्ल्याचें स्पश्टीकरण ताणें दिलें. मात न्यायालयान तांचें स्पश्टीकरण स्विकारपाक न्हयकार दीत मुजतवाडीचो दीर्घकालीन उपाय म्हूण वापर करपाक शकना अशें मत मांडलें. PWD सार्वजनीक बांदकाम खात्यान गेले कितकीशींच वर्सां सेवा निवृत्त अधिकाऱ्यांक ही मुदतवाड दिली वयता. ह्याच्याच विरोधान एक सार्वजनीक बांदकाम खात्याचो सहाय्यक अभियंता पंकज नार्वेकर यांनी हायकोर्टान एक याचिका दाखल केल्ली आणि त्या याचिकेन त्यांनी उत्तम पार्सेकर जे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आहा, परत सुभाष बेळगावकर जे मुख्य अभियंता आहा, राजेंद्र खन्ना जे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सोमा नाईक मॉनिटरिंग अधिकारी हांकां प्रतिवादी केल्ले. त्याच बरोबर त्यांनी राज्य सरकार, कार्मिक विभाग आणि गोवा लोकसेवा आयोग GPSC हांकांय प्रतिवादी केल्ले. विशय इतलोच की जे एक्सटेन्शन दिले वयता अधिकाऱ्यांक ते खंय तरी स्टॉप जावपाची गरज आसा आणि जे न्यू ब्लड आहा, जे प्रमोशनल जे एक्टिविटीज थांबलेले आहा ते प्रमोशनल एक्टिविटीज परत सुरू करपाची गरज आसा. जे पेटिशन हे जेन्ना न्यायालया समोर आयले, न्यायालयान ऑर्डर दिवना बट काही ऑब्जर्वेशन जी आहा ती टिपलेली आहा आणि तशें सूचना ही GPSC आणि सरकाराकय दिल्लेली आसा. महत्वाचें म्हणजे न्यायालयान स्पश्ट केला की जर एखादो अधिकारी त्या पात्रतेचो मेळना जाल्यार GPSCन काही कायद्यान दुरुस्ती करपाची गरज आसा आणि ती गरज आसा जाल्यार ती तातडीन करपाची अशें एक न्यायालयान सुचयल्लें आसा. दुसरें म्हणजे जे प्रमोशनल एक्टिविटीज थांबतात हातूंतल्यान एक अन्याय जाता. जो ज्युनियर कॅडेट ऑफिसर आहा ताका सिनियर पोस्ट मेळना आणि सिनियर ऑफिसर आहा तांकां हायर पोस्ट मेळना. ते खातीर तांकां मेळचो म्हणून एक्सटेन्शन जी प्रक्रिया ती खंय तरी थांबोवपाची गरज आसा अशें सरकाराक जी सूचना जी आसा ती न्यायालयान दिल्लेली आहा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. नवे शिक्षणीक धोरणाप्रमाण प्रश्नपत्रिका ही अशी आसतली म्हणून शिक्षण खात्यान शिक्षक तशेंच विद्यार्थ्यांक एक मॉडेल पेपर दिल्लो. पूण परीक्षेच्या वेळार गणिताचो पेपर वेगळोच आयिल्ल्यान विद्यार्थी हे आपूच जाले. गणिताच्या प्रश्नपत्रिकेत दिल्ले प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या तकले वेल्यान गेले. प्रश्नपत्रिकेतल्या प्रश्नांक कितें उत्तर बरोव तें तांकां कळना जालें. विद्यार्थ्यांनी गणिताच्या पेपरा वेळार जाल्लो गोंधळ पालकांच्या कानार घालो. ह्या प्रकारा वेल्यान पालकांनी नाराजी उक्तायल्या. तशेंच शिक्षण खात्यान हातूंत लक्ष घालून विद्यार्थ्यांक समजतात तशीच प्रश्नपत्रिका काडची म्हणून मागणी केल्या. नव्या शिक्षणीक धोरणाप्रमाण अभ्यासात काय बदल जाला? नव्या शिक्षणीक धोरणाप्रमाण बदलिल्लो अभ्यासक्रम सध्या विद्यार्थ्यांक शिकयतात. महत्वाची गजाल म्हळ्यार अभ्यासात जाल्ल्या बदलाक लागून प्रश्नपत्रिकाय बदलल्यात. 1ली ते 4थीच्या विद्यार्थ्यांक हें सगळें नवें. वर्गांनी भुरगीं शिकलीं आसतलीं, तांणी परीक्षेच्या दृश्टीन अभ्यासूय केलो आसतलो, पूण विद्यार्थ्यांक हें सगळेंच नवें. देखून परीक्षेच्या वेळार अशी प्रश्नपत्रिका येतली म्हूण शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक सांगिल्लें. ते प्रमाण एक मॉडेल पेपरूय शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक दिल्लो, पूण जसो पेपर दाखयल्लो प्रत्यक्षात परीक्षेच्या वेळार भरतोच पेपर आयलो. हो कितें प्रकार ते विद्यार्थ्यांक कळनाच जाले. तांच्या सगळे तकलेवेल्यान गेले. परीक्षेत गणिताच्या पेपरा वेळार जाल्लो गोंधळ विद्यार्थ्यांनी पालकांच्या कानार घातलो. ह्या प्रकाराचेर तिडक उक्तायत काणकोण सरकारी मुळाव्या शाळेत शिकपी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी भाग शिक्षण अधिकाऱ्याक निवेदन दीत नाराजी उक्तायली. विद्यार्थ्यांक कळटा तसो पेपर काडचो म्हूण पालकांनी मागणी केल्या. ऐकात पालकांचे म्हणणे. आम्ही सगळी काणकोणची तिसरेची पेरेंट्स, तिसरेच्या विद्यार्थ्यांची तिसरेक ह्या फावट पयल्याच फावट NEP लागू केला आणि एक्झाम जाली भुरग्यांची, ज्या वेळार युनिफॉर्म पेपर म्हणजे सगळ्यांक सेम पेपर आयिल्ले फूल गोवा. त्या पेपरांची पातळी भुरग्यांक समजोवपा सारकी ना अशें आमकां पेरंट्सांक आनी खुबशा टिचर्सांक सुद्दां दिसता. आमी ज्या सर्वे केली टिचर्सां कडेन आनी पेरंट्सां कडेन आमकां अशें दिसलें की जो लेवल त्या पेपराक आसा तो तिसरेच्या भुरग्यांक समजोवपा सारको ना.
दुसरें म्हणल्यार गणिताचो पेपर स्पेशली जेन्ना आयलो तेन्ना जो मॉडेल पेपर SCRTन धाडलेलो तो पेपर आनीक एग्जामीक जो पेपर आयला त्या पेपरान खूब फरक आसा, अजिबात सिमिलॅरिटी ना. गणिताचो पेपर जो आसा तो खंयच्याय भाशेचो किंवा परिसर अभ्यासाचो पेपर असो दिसता पेपर जेन्ना ओपन करून पळयत जाल्यार. आनी फस्टाचे जे 2 क्वेश्चन आयला पेपरान ते डायरेक्ट टेक्स्ट बुकान ज्यो स्टोरीज दिला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करपा खातीर त्या स्टोरीचेर बेस्ड क्वेश्चन विचारला जे आमी तरी केन्ना गणित पेपरान पळयले ना. दुसरें म्हणजे NEP आतां स्टार्ट केल्ल्या कारणान भुरग्यांक ती समजोवपा खातीर टायम दिवपा जाय आसलो. मराठीच्या पेपरान आमी डायरेक्ट आतां निबंध म्हणण्या पेक्षा लेटर रायटींग दिला. लेटर डायरेक्ट योगा दिनाचेर लेटर बरोवपाचें तिसरेच्या भुरग्यांची वोकॅब्युलरी तितली डेव्हलप अजून जाल्ली ना. सो ती डेव्हलप करपा खातीर बी भुरग्यांक थोडोसो टायम दिवचो अशें आमी त्या लेटरान मेन्शन केल्लें आसा. आनी एक म्हणल्यार परिसर अभ्यासाचो जो पेपर जालो त्या पेपरान सजावटीसाठी तुम्ही सीडीचा वापर कसा कराल, जुन्या सीडींचा. आमच्या भुरग्यांनी अजून सीडीज पळयले ना कित्याक आमीच स्वता पेन ड्रायव्ह यूज करता, स्वता कंप्युटर्स सद्या CD ड्रायव्ह आसनात म्हाका दिसता कंप्युटरान. सो तेन्ना भुरग्यांक CD कशी खबर आसतली. सो अशें पेपरांक पळोवन सगळीं भुरगीं गोंधळिल्लीं आसा. थोडे भुरग्यांक पेरंट्सां कडल्यान अशें कळ्ळें की एक क्वेश्चनाचेर पावतकीर भुरगीं फुडें पेपर बरोवपाचीच थांबलीं. तांकां फुडें वचपाक भंय दिसपा लागलो. सो NEP आमी जेन्ना म्हणटा शिक्षण एन्जॉयेबल करपा खातीर आसा तेन्ना हे पयल्याच फावटीचे आयिल्ले पेपर जर भुरग्यांक इतलो मानसीक धक्को दिता जाल्यार डिपार्टमेंटान आनी SCRTन त्या पेपरांचेर आनी त्या लेवलाचेर विचार करपाची गरज आसा अशें आमकां दिसता. गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान सोयरू कोमरपंत. मुरगांव काँग्रेसीन मतदार वळेरेंतल्यान नांवां काडून उडयल्याचो दावो केल्ल्याची म्हायती लोकांक दिवपा खातीर वोट चोरी मोहीम सुरू केल्या. लोकांनी आपली मतां आपले बूथ लेवल ऑफिसर्स म्हळ्यार BLO कडेन वचून तपास करचो असो उल्लो काँग्रेसीन मारला. ही मोहीम निपक्ष वेंचणूक मत्तीन चालना दिवपा खातीर गोंय काँग्रेसीचो मुखेल हेत आसा. पळयात. वोट चोरीचेर कॅम्पेन चालू आसा. जशें की ऑल ओवर इंडियान राहुल गांधीन सांगलें की वोट चोरीचेर वोट कशे ब्लॅकमेल केले जाता, वोटांची लोकांची नांवां कशी डिलीट आसता, जिते मनीस आसा तांकां मेल्ले दाखयता, मेल्ल्यांक जिते दाखयतात. आनी ज्या प्रमाणे लोकसभान काँग्रेस पार्टीक बहुमत मेळ्ळेलें हरियाणान आनी महाराष्ट्रान आनी एसेंब्लीन तेंच्यांनी ज्या भाशेन वोट शिफ्टींग केलें, ज्या लोकांची नांवां ती एडिशनल ॲड करून तेंच्यांनी एसेंब्ली सिटमेंट तेंची वोट चोरी करून तेंची एसेंब्लीची सीट जिखून आयले. तशेंच राहुल गांधीन एक इन्व्हेस्टिगेशन केलें आपल्या थ्रू. तेणी कंप्लेंट ECक केल्लीच, पण तेंच्यांनी आपल्या थ्रू इन्व्हेस्टी करून थोडे टायम काडून तेणी फायंड आवट केलें की महाराष्ट्रान बेंगलोरची अशी एक कॉन्स्टिट्युन्सी घेतली आनी तेणी फायंड आवट केलें की कितले लोक हांगासर एक घरान एक धाकट्याच्या घरान इवन सिंगल रुमान 400 नांवां 200 नांवां तेचेर तेणी तो मागीर एक्सपोज केलो एका इलेक्शन कमिशनरान. तेचेर तेंच्यांनी प्रचार केलो आनी ऑल ओवर इंडियान आमी वोट चोरीचेर एक्सपोज करता आनी लोकांक आमी अवेअर करता तुमचें वोटींग आसा काय नाची. तुमी आतां लेटस्ट पयला आसतलो तुमी बिहारान कशें चल्ला. बिहार लोकांची नांवां डिलीट केल्या, एडिशनल ॲड केल्या, मुस्लिमांची लोकांची चोरी काडलेली आसा. म्हणून आमी लोकांक अवेअर करता की तुमी कॉन्स्टिट्युन्सी तुमचे रोल वचत करा, BLO वांगडा राव आनी आमी तांकां कोऑर्डिनेट करतना आमी तांकां समजोवन सांगता. आनी ते आमी कॅम्पेन चालू केल्या मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी आमचे वर्कर आमी ते काम करता. आयज आमची वोट चोरी सिग्नेचर कॅम्पेन आमी आमच्या मुरमुगांव तालुक्यात स्टार्ट केलेली आसा. आनी एका आमचो लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा की लोक हेजे उपरांत सिग्नेचर कॅम्पेनाक आमच्या वांगडा सिग्नेचर करीत आसा आनी हेजेर आमी सगळ्या लोकांक आवाहन करता की बाबा तुमचे वोट तुमी सारके चॅक करचे आपले BLA कडेन वचून. आनी आतां तुमी पळोवंक शकता की थोड्या घरांक हावज नंबर नासता, ताका वोट डबल जातात. म्हणून तेजे कडेन हेजे सिग्नेचरान आमी ते आमच्या राहुल गांधींची पार्टी प्रेसिडेंट स्टार्ट केल्लेले आहा. तेज्या बद्दल ही मोहीम आनी आमचे बऱ्या भशेन चल्लेली आहा. कोरगांव वाठारांतल्या रस्त्याची चाळण जाल्ली आसा. येवज करप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. खासा करून दुचाकी चलोवप्यांचे चड हाल जातात. रस्त्याक फोंडकुलां पडिल्ल्यान अपघातांच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरल्या. भायर भोंवता गाडी घेवन वयता आनी कितें करता तेन्ना
आमच्या सरकाराचेर आमी खूब अशे आशेन की प्रमोद सावंतान फाटल्या इलेक्शनाकूय एकदां आमच्या कोरगांव ते स्कुलान सांगलेलें तेन्ना बाबू आजगांवकर आसलो की 15 दिसां भितर खड्डे आहा ते साफ जातले म्हणून. लोक आसले भीत खड्डे कोण ते बाबू काय आनी कितें ते आसले भीत तो पूण तो वेगळो प्रश्न. पूण थोडे थोडे पॅच केले तेंच्यांनी ना अशें ना. तेचे उपरांत परतून रस्ते केले आनी परतून सायडीचे पायपलायनी बी घातल्यो, परतून रस्तो डॅमेज जालो. काम करता आसतना गव्हर्मेंट काम करता पण परतून ते दुसरें काम करता तेन्ना ते डॅमेज जाता न्हू. अशा टायमार गव्हर्मेंटान मास्टर प्लानान ते मातशें काम करपाक जाय. आमकां BJP सरकाराचेर खूब आशा की ते कितें तरी करतले म्हणून, पूण तितले अपेक्षीत काम दिसना. कित्याक आतां फोंड्या ते सायडीन, वाळपय ते सायडीन, शिरोड्या ते सायडीन सगळे रस्ते बरे टुळटुळीत आहा. पूण आमच्या पेडण्यान आनी ह्या सायड बीच सायडच्या अंजून बित्ती सायड आहा ती सगळे रस्ते पिड्यार. बारशें जर सामकी चाळण जाल्लेली आसा आनी हे रस्ते तर गाडये चलोवपाक आमकां जायना, चलपाक सायडीच्यान जायना. अशा प्रकारचे हे रस्ते आमकां परत परत पळोवचे पडटा. गेल्या फावटी चवथीक आमी सांगलेले, परत चवथ जाली, आतां तुमचे दिवाळी लागीं येयली तेगली, तरी सुद्दां हे रस्ते आमचे तशेंच आहा. अजूनय आमकां त्रास हे भोगूचेच पडटा. आनी हो पारशात गांवांत कित्याक हो रस्तो असो तुमी दवरता म्हाका कांयच कळना. आयज मोर्जेत गेले जाल्यार तुमी पळोवंक शकता की हे रस्ते चालू आहा थंय वायडनींग करपाक आनी तेंचे रस्ते थंय चालू आहा. आनी CMन हालींच सांगला की 7-8 दिसां भितर आमी हे जे रस्ते जे आहा फोंडकुलां आसा पडलेली आसा ती आमी पॅचिंग करतले म्हणून. तरी सुद्दां ही अजून पर्यंत पॅचिंग तशेंच आहा. हे फोंडकुलां तशीच आसा, पॅचिंग करूंकूच ना. हे रस्तो आमचो पारशासून सुरू जाता तो कोरगांवसून हेवटेन वयता. कोरगांव ताका तशेंच रस्ते आमचे तशेंच आहा. कोरगांव ताका पिड्ड्यार रस्ते जाल्लेले आसा, तेंची ताका चाळण जाल्लेली आसा. आनी ते कोरगांव तुमकां खबर आसतली तेची चाळण जाल्लेली आसा. आज आमी पारशासून जर तुवें हॉस्पिटला कडेन वयता आसा थंयसरय फोंडकुलां पडलेली आसा. लोकांक गाडये चलोवंक जायना. गोंयच्या आदल्या तेंपा वयल्या मनशाचे कुडीची ताक, तांची अजापीत करपी कर्तूब, चड तेंपाची जीण ह्यो गजाली मतीन घेतल्यार त्या वेळा वयलें खाण जेवण आनी त्या वेळा वयली जिणे पद्दत चड जबाबदार आशिल्ल्याचें दिसून येता. पूण आतांचो काळ पळयल्यार आमकां फक्त रसायनीक भाजयांची लागवड पळोवपाक मेळटा खरी, पूण दारबांदोड्या वाठारांत अजूनय महेश आनी सुनंदा प्रभू ही जोडपी रानवटी जनावरांच्या आडमेळीक तोंड दिवन वत पावसान घाम गळोवन कश्ट करून लोकांक ताज्जी भाजयांची मेजवानी दितात. पळयात प्रभू फॅमिलीच्या जिणेचो प्रवेश. घराकडे रोयता आमी, थोडे रोयता, थोडे भायलेय हाडटा आनी अशें घराकडे बेकार बसतले म्हणून आमी हांगा धंदो हें करता न्ही. हेजी पासून जी तुमकां रोजी रोटी मेळटा मेळटा ते खूब न्हू. आनी लोक जाता अशे येता सदचे व्हरपाक. माल उरना, केन्ना उरता केन्ना सोंपता न्हू. घरा कडेन थोडे फार तुमी थोडे आसा घेवपाक. जनावरांय त्रास करता आमकां. जनावरां माकड बिकड पपायो बी आसा आमच्यो, म्हटल्यार ते माकड कांयच दवरिना. माकड पपाय बी लोकल अशें आहा, कांय दवरिना. आमाडे आसा म्हटल्यार ते कांय दवरिना, सगळी नाशाडी करून दवरल्या. म्हणून तुमी हांगा डेली आसता? डेली आमी आसता हांगा. सकाळ सांजे? हय. गाडो बी आसल्यार म्हाका कशें जाता, काडटना हाडले जाल्यार ते भितर पॅक करून आमकां वचूंक मेळटा न्हू. आतां आमी घरा कडच्यान सगळें हाडटा परत व्हरता म्हळ्यार मातशे त्रास जाता. गाडी बी हाडल्या सगळे तितून गाड्यान मेळटा. पॅक करून दवरले, चावी गेली न्हू, परत येयले उगडले जाय ते. आतां पळय लिंबू सोडा करूंक मेळटा पूण ते सगळें जाय न्हू मातशें. आनी आमचें म्हणटा तशें ह्या धंद्याक आमकां मातसो मोठो धंदो करपाक कितें दिवचें आनी लोकांक आमी मदतूय करता. अशें कोण बाबडे कांय ना घे व्हर दिता सुद्दां आमी आमचे पयशे वांटूनच पळयना, लोकांक सुद्दां चल. आनी एक शक्यतो आमी लोकांची एक सेवाच करता. ही आमी दारबांदोडे आसा ज्या जाग्यार आत्मनिर्भर जालेली एक जोडपी आसा की महेश आनी सुनंदा दोगांय हांगा स्वता घरा कडेन हांगा भाजी तयार करता, जावं पपायो बिपाय सगळे घरा कडेन करता आनी हांगा रस्त्या कुशीन लोकांची हांगा सेवा करता. म्हणल्यार लोकांक जाय तांकां गिरायकांक हांगा ती भाजी बी मेळटा आनी जाय तशी हांगा भाजी तेजे ताजी फ्रेश उपलब्ध आसता. काही प्रमाणात हांगा जी भाजी तेणी रोवना ती काही लोकां कडल्यान जावं बाजारा कडल्यान ती घेता आनी ती रस्त्या कुशीन हांगा बसून ती जी विक्री करता.
हेजे पासून जी मिळकत मेळटा तेजे पासून आमी दोगांय आमचो संवसाराचो काडो चलयता आनी जे कोणाक जाय जाल्यार तांकां मदतूय करता की कोणा कडेन जर पयशे ना तांकां भाजी जाय जाल्यार तांकां ती दिता आनी जाय जाल्यार मागीर तुमच्यान जाता तेन्ना पयशे हाडून दी अशेंय ती सांगता. पूण अशी आत्मनिर्भर जाल्ली ही दोगांय जोडपी जावन आसा ती पयलीं बागायदारान काम करताली. एका महेशाक हांगच्यान वाळपय मारलें तेन्ना ताका वचपाक येवपाक त्रास जावपा लागले तेणी सोडली आनी घरा कडेन आपली ही मिळकत करपा खातीर आर्थीक वेव्हार खंयच्यान तरी हाडपाकूच जाय म्हणून तेणी आपली पोरसान भाजी रोयली आनी पोपाय रोयली. तेजे पासून हांगा ताका हांगा रस्त्या कुशीक बाबा गेली 3 वर्सां तो हांगा सतत बसता आनी ही दोगांय जोडपी हांगा वेव्हार करता. आतां पोपाय रोवप म्हणल्यार रानटी जी माकड आसा वानर आसा हे कांयच धरिना लोकांची जी तेंचे पासून तांकां खूब त्रास जाता आनी रानटी जनावर इतलो वाडल्या म्हणजे माकड हेंचे उपद्रव इतलो वाडला ते लोकांची पोपाय बी फस्त करून उडयता. कांय दाणारे बिणारे कांय धरिना तेंचे फुड्यान राखोन 1 मिनीट जर कुशीन सरलो जाल्यार ती पोपाय समज एक झाडाक 50 पोपाय आसा जावं 10 पोपाय आसा त्यो नाच जाता हे काबार करून उडयता आनी तांकां मोठ्या प्रमाणात लॉस जाता. गांवठी पोपाय जर सोदतली जाल्यार डायरेक्ट हांगा महेश आनी हांगा येयला प्रभू हांगा दारां बांदून उडयल्या जाल्यार गांवठी पोपाय तुका बरी पोपाय मेळटा आनी बरी फ्रेश भाजी मेळटा. तेन्ना सरकारा कडेन तेंची एक मागणी आसा की जाता जाल्यार खंयच्या संबंदीत जावं आमदारा तेणी एक मागणी केल्या आमदारा कडेन त्या आमदाराक हे संदर्भात निवेदन दितले आनी एक मागणी आसा की ताका एक खंयचो गाडो दिवचो तांकां त्या गाड्यार ती असलोय वेवसाय करून भाजी दवरून हांगा लिंबू सोडा करून जावं लोकांच्यो जावं आडसरां दिवन एकठांय जाण्याचे पर्यटक आसा तेंच्यो गरजेनुसार ते हांगा तेंची उदकाची सोय आडसरां रुपान करूं शकता अशी तेंची मागणी आसा. तांकां बेगीन बेगीन गाड्याची खंत आसा ती दिवचो. गोमंतक टीव्ही खातीर धारवाडच्यान एकनाथ केळेकर. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां